सभागर समिती मुखार आपूण मुख्यमंत्र्याक आपोवपाची मागणी करतलो आनी गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक विश्वासान घेवनूच म्हादय वळोवपाचो निर्णय घेतला ह्या अमित शहान केल्ल्या विधानाचेर स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी करतलो अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय म्हणटा। तशेंच सद्याचे सभापती सभागर समितीचे अध्यक्ष आनी विधिमंडळ सचिवाक इतलोसो अणभव ना, देखून ह्या सभागर समितीच्या बोर्डाचेर तज्ञांक घेवंक जाय। सभागर समिती कडेन चड बळगे आसता आनी ताचो फायदो आमी करून घेवपाक जाय अशें मत विजयान ह्या वेळार उक्तायलें। हो स्टँड आसतलो की मुखेलमंत्र्याक पयलीं समज की गृहमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केला, जो बॉम्ब गोंयचेर घाला की मुखेलमंत्री पार्ट एंड पार्सल आशिल्लो म्हादय डायवर्ट करपाची डिसिजनाचो हे हाजेर खुलासो मुखेलमंत्र्यान करूंक जाय, नाल्यार ती हाऊस कमिटी करून कांय फायदो ना। हाऊस कमिटीन पयल्यान ते पयलीं मुखेलमंत्र्याक समन करूंक जाय, क्लॅरिफाय करपाक हें कितें पोजिशन हें एक। दुसरें म्हणल्यार जे स्टेप्स आमी घेतले, हाऊस कमिटी कशी कॉन्स्टिट्यूट करतले, तातूंत कोण एक्सपर्ट्स आसतले, तांचो टर्म्स ऑफ रेफरन्स कितें आसतले, हे सगळें फिक्स जावपा खातीर तांणी थोडे ऑन सायंटिस्ट ऑन बोर्ड घेवपाक जाय। जे पयलीं बाबू नायकान 9/6/6 प्रकरणांत हाऊस कमिटी घाल्ली, तातूंत थोडे मेंबर आशिल्ले, तांची एडवायस घेवंक जाय। कित्याक म्हाका दिसता आतांचो स्पिकर, आतांचो हाऊस कमिटी चेअरमॅन, आतांचे लेजिस्लेचर सेक्रेटरी हांकां हे हाऊस कमिटीचेर तशें एक्सपिरियन्स ना। हाऊस कमिटी म्हणटा खूब पावर आसता। आमी फक्त गोंयान हियरींग न्ही, आमी कर्नाटकान वचून हियरींग करूं येता, महाराष्ट्रान वचून करूं येता। म्हादय म्हणटा ती 70% गोंयांत टच जाता, 20% महाराष्ट्राक जाता आनी 10% किंवा 20% कर्नाटकाक जाता आनी 10% महाराष्ट्राक जाता। सो हे तिनूय स्टेटीन आमकां रोल आहा। सो तो रोल कसो खेळप हो म्हाका दिसता 9/6/6 वेळार जे कोण मेंबर बी आशिल्ले त्या एनवायरमेंटली कॉन्शियस सिटीजन तांकां बरोबर घेवन ते करपाक जाय। ताजे पयलीं हाऊस कमिटी मे 21, 2023 मेरेन, कर्नाटकाचे इलेक्शन जाय मेरेन टायम पास करपाक हाऊस कमिटी आमकां नाका। हाऊस कमिटीचे पयलें काम म्हणजे मुखेलमंत्र्याक समन करूंक जाय की बाबा तूं तुजो रोल कितलो आहा, गृहमंत्री सांगता ताजेर तूं खुलासो दी। हे जे मनशान ते करना ही हाऊस कमिटीच्यान आयवश।